नो वे. या किती आले या सांग मला. लोड घेऊन हेवी लोड. नाव सांग. माझं नाव सिलियन. किती आले. वरसून येतात तो वर ब्रेक फेल झालो घसडा आता वरसून येयला फुडल्यान गाडी येता गाडी झाडार मारली बरोबर आणि हेवी लोड हांगासर अलाउडूच ना बोर्ड बसून मारल्या हांगा सेफ्टी फीचर म्हणल्यार पयलीं कांयच ना. ओ वयल्यान येतालो म्हापशेच्यान. ओके किती आले. ब्रेक फेल खंय. ड्रायव्हर म्हणटा ब्रेक लागत ना लागलो. ओके गाडयेर झाडार मारली. झाडार मारली. गाडी खंय म्हापशेची गाडी. आणि कितें घेवन येतालो खंय. ओव्हरलोड आसलो. पण आम्ही पळयला की फाटल्या दिसांनी हांगासर 15 दिसांत कमीत कमी 3 एक्सिडंट जाल्ले आसा. फाटल्या दिसांनी इश्यू होत रेस केल्लो की शिवोले टू हाऊसिंग बोर्ड कमीत कमी 33 पोल्स बोथ द सायड पूण लायट म्हणटा ती एकूय ना. सारखे लायट कांयच ना. काल पासून हांव कोण गाडी मारली हांगासर कोण सायडीक गेलो. लायट ना काय ना तो पिवंक ना कोण ना सायडीक घेवन पडलो. ओके इतले. आणि सेकंड थिंग आम्ही पळयला की हाऊसिंग बोर्ड टू शिवोले जो आहा हांगासर हेवी व्हेकल्स अलाउड ना. तरी येतात तरी येता. तरी हांगा पुलीस म्हणल्यार कोण ना सर पयलो कॉन्स्टेबल तर एक तर दवरूंक जा तोय ना. आयकना कितले कोणच म्हणना. कितलेच एक्सिडंट जाता हांगासर कोण काय ना. तेचा फाटी हांगासर थंय टेम्पो मारला आता आम्ही बंद केला नाल्यार फाटी कोण तरी येता. आता पळयता कोण आयकना थंय चालूच हांगासर जाता हे. चालू कंटिन्यू कोण आयकना. या तुमचें नांव सांगा. तुमचें नांव सांगा. आम्ही पळयला हांगासर जो आतां ट्रक एक अपलोड जावन अमतो पडलेलो आसा. कितें जालें आनी सद्या इश्यू कितें ह्या रस्त्याचेर. हेवी ट्रक येवपाक बंद केल्या कितें येतात ते कितें करपाक. कंटिन्युअसली येतात तरी हेवी व्हेकल्स येता. कितले फाटल्या 8 दिसांनी एक ट्रक पडलो हालात. आता पळय ऍक्सिडेंट जाला आनी तरी तो थंयसून काडटा. ओके स्विगी ते पेट्रोल लीक जाता. हांव कॉल कर. थोड़ा तू इधर बाहर आ जा. इधर इधर बाहर आ जा. हांव कॉल करता. अरे ओए स्विगी क्या कर रहा है. हाँ यो नीचे जा. रिवर्स मार. रिवर्स मार. इधर देखना है कुछ देखना नहीं है क्या. हेलो. इधर अरे व्हिडिओ चालू हाऊसिंग बोर्डान. अरे लापरवाही का नतीजा देखा. देख मतलब शिवोले रस्ते जाता पळय त्या रस्त्यार. आपके सामने क्या हुआ है वो देख रहा फिर वापस जा रहा है. चल चल इधर अरे नाम बोल तेरा. एक मिनट नाम बोल. कृष्णा. क्या हुआ था यहाँ पे अभी. ऊपर से आ रहा था गाड़ी ब्रेक लगाते लगाते आ रहा था. हाँ बाद में ब्रेक लगा नहीं. आगे गाड़ी था. गाड़ी एकदम गाड़ी बैलेंस में कंट्रोल में इतना फास्ट तेजी से आ रहा. बाद में वो गाड़ी था इसलिए गाड़ी उधर कार को टच कर दिया. ब्रेक फेल हुआ था तो गाड़ी पे टक दिया. गाड़ी में क्या माल है. मिट्टी है. कहाँ पे लेके ये करने वाला था. अनलोड करने वाला. किसी के घर पे या कहाँ पे. घर पे. किसी ने बोला था प्राइवेटली डंप करने के लिए. अच्छा ब्रेक फेल हुआ. लेकिन आपको मालूम नहीं है कि ये गाड़ी मापसे की है ना. लेकिन आपको मालूम नहीं कि ये रास्ते पे हैवी व्हीकल्स अलाउड नहीं है. मालूम नहीं था. आपका नाम. कृष्णा. गाड़ी कहाँ की. गाड़ी 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 ओनर उमेश राठौड़. वो कहाँ का है. मापसा का ही है. अच्छा तो सीधे आके तूने इस पे मार दी. झाड़ पे मार दी. साइड पे मैं इधर ही खड़ा. गाड़ी कंट्रोल नहीं हो रहा तो साइड पे इधर रुका देने के लिए कोशिश किया मैं. तो गाड़ी एकदम धाड़ को लग के ऐसा बैलेंस हो गया. तो मैं क्या कर रहा था गाड़ी फास्ट था ना साइड पे थोड़ा लगा के तो एक जगह पे रुकाने का ऐसा सोच रहा था मैं. तो वो क्या क्या झाड़ को लग के ऐसा पलटी हो गया. अच्छा after that granite thing, one board should have been put up. One board also is not put. Huh? या मॅडम किती म्हणता तुम्ही. How much is there? After the two mishaps down, one which is right at the bottom,
आणि मागीर तो ग्रेनाइटाचो पळय गाडी शिकवली 8 दीस जाले पयलीं जाल्लो. हांव म्हणटा ते विथ दोज एग्जाम्पल्स दे शुड हॅव बीन अ साइन बोर्ड or somebody standing there because it's one after the other. Looking at this, it is you know, it's a pity that nobody can even put a stop board for the loaded trucks. And if this truck goes with 2-3 vehicles and there is death, who is responsible? That means nobody wants to do anything. Nobody is bothered of life. Concerned authority हेतून लक्ष मारेना. What about the This panchayat? is ridiculous. There should be a signboard. There is no signboard. I'm sure that there is no loaded trucks coming But- up and down. About the lights? No lights. Day and night, people like travel. This is a main road. It is connecting various parts of Goa, and people are using this road as a shortcut. Or you close the road and see what happens. Close the road. If you can't do anything, just close the road. Ridiculous, and people life is at risk. Children go to school, college is close by, the market is close by, everybody is using this road. मॅडम त्याचप्रमाणे जसे तुम्ही म्हटले की व एकदम बिझी रोड असता. या 15 दिसान 3 ऍक्सिडेंट झाले. ऍक्सिडेंट फाटल्या दिसांनी पहिला त्याची की दाखले खूप जातात. That is only what we can see. पण But इतले there are so असून many more. इतले असून आणि आम्ही पहिलं की काही वर्सां पयलीं ह्याच प्लेसीचेर एक चेडो आणि एक सिस्टर मेली, एक चेडो आणि त्याचो बापूय एक्सपायर्ड जाल्लो. इतले असून कन्सर्न ऑथॉरिटी अजून लक्ष कित्याक मारिना? एक साइनबोर्ड तरी वयर घालूंक जाय, एक मनीस दवरूंक जाय बाबा हे वाटेन लोड येवंक काय नो, लोड वयर वचूंक काय नो. इवन द स्मॉल टेम्पोज दॅट गो, दे हॅव नो पिकअप. फ्रॉम हियर, फ्रॉम द टर्न, दे गो सो स्लोली, ऑल द ट्रॅफिक गेट्स जॅम्ड. And the small vehicles, nor the other vehicles can overtake and go because everywhere there is a turn. पंच मेंबर कितें करतात? Sorry? पंच मेंबर्स कितें करतात? That Makadisa, they should consider these examples and put in all their effort. This is very important issue which everybody is facing. नमस्कार. आम्ही सध्या परत एकदा पावलेले हा हाऊसिंग बोर्ड शिवोले, म्हापसा हाऊसिंग बोर्ड टू शिवोले जो रस्तो जो स्लोप असा आणि जो स्टिपी रोड हा त्या रस्त्याचेर सध्या आम्ही पावलेले आसा. ह्या दिसांनी आम्ही पळयला की कमीत कमी 15 दीस जाले आणि 15 दिसान कमीत कमी 3 ऍक्सिडेंट ह्याच रस्त्याचेर जाल्ले आसा. पयलो ऍक्सिडेंट म्हणजे जेन्ना हो स्लोप सोंपता तेन्ना एक गुड्स कॅरियर जो आसा तो टेम्पो तो एका दुर्गाचेर मारलो गेलो. तेच प्रमाणे 2 दिसान पळयता जाल्यार एक व्हडलो ट्रक जो आसा तो हांगासर एक हेवी लोडीड जो ग्रेनाइट घेवन येतालो तो हांगासर शिरकाल्लो. त्याचो खंय तरी ब्रेक फेल जालो. पण आनी तेच्या उपरांत आमी पळयला सकाळी 5 एक कोरगांवची जी गाडी आसा ती खंय तरी ह्या रस्त्याचेर ऍक्सिडेंट जाल्ली आसा. तो सकाळी 5 खंय तरी झेमेलो गेलो आणि त्याची गाडी स्ट्रेट जंगलान गेल्ली. चवथो म्हणजे आमी पळयला की आतां एक जो ट्रक जो आसा हेवी लोडीड हेतून माती आसा तो खंय तरी कोण डंप करपाक प्रायवेटली डंप करपाक वयतालो. पूण त्याच्या ड्रायव्हराच्या म्हणण्या प्रमाणे हांगासर ब्रेक फेल जाला आनी हो इन्सिडंट घडलेलो आसा. पूण सांगपाचो मेन मुद्दो म्हणजे इतले काही ऍक्सिडंट ह्या रस्त्याचेर जाता पूण कन्सर्न जी ऑथॉरिटी आहा ती लक्ष कित्याक मारिना असो प्रश्न सध्या निर्माण जाता. हांगासरले जे लोक आसा त्यांच्यानी एक कंप्लेन अशी केल्ली आसा की ह्या रस्त्याचेर कमीत कमी मोर दॅन 30 इलेक्ट्रिसिटी पोल्स आसात दोन्ही सायडीन पूण लायट म्हणटात ती अजून ना. जेन्ना इलेक्शनाच्या टायमार आमी होच प्रश्न आमदारांकडे मांडलो तेन्ना आमदारान आमकां अशें सांगलें की सध्या कितें गरज आसा हांगासर लायट घालपाची म्हणून. त्याच प्रमाणे जो प्रश्न मांडलेलो तेजेर जे उत्तर आमकां येयलें तेजे रिजल्ट जो आसा तो रिजल्ट तुमी थेट म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवंक शकता. आणि सध्या रोड ना वाट ना तरी कशे तरेन लोक वयतात हे तुम्ही आमच्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान पळोवंक शकता. हे लायव्ह दृश्य जे आसा ते आमी थेट तुमकां दाखयता फक्त गोंयकारपण न्यूज चॅनला वयल्यान. सध्या कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा ती हांगासर सध्या हजीर ना पूण कितें एक्शन घेतली हाचेर सगळ्यांचो दोळो सध्या लागलेलो आसा. हो रस्तो इतको डेंजर रस्तो आसा की सदांच ह्या रस्त्याचे अपघात जायत असतात.
हांगासर सायन बोर्ड पासून ना पूण मेन्शन असो केल्लो आसा की हो रस्तो जो आसा तो हेवी व्हेकल्स अलाउड ना पूण तरी आसतना हेवी व्हेकल जे आसा ते सदांच जास्त प्रमाणात ह्या रस्त्याचेर वयता कित्याक हो रस्तो सदांच इतलो बिजी रोड आसा शॉर्टकटूय आसा कित्याक शिवोलच्यान जर म्हापसा वयतले जाल्यार 4.5 किलोमिटरान अंतराचेर तुमी म्हापसा पावंक शकता कमीत कमी 7 मिनटान तुमी म्हापसा पावंक शकता त्याच कारणाक लागून सदांच हो रस्तो इतलो बिजी आसता ह्या रस्त्या वयल्यान वयताना आमी पळयता हावजींग बोर्डान वयल्यान मार्केट लागता व झेवियर कॉलेज आसा आनी इतले आसतना सकाळच्या टायमार रहदारी आसता सांजेच्या टायमार ह्या रस्त्याची इतली रहदारी आसता पूण इतले आसतना इतले एक्सिडेंट जावन सुद्दां कन्सर्न ऑथॉरिटी कित्याक अजून लक्ष मारिना असो प्रश्न सध्या निर्माण जाता आमी तरी लोकल जे हांगासर आसा त्यांच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करुया आनी ते ह्या बद्दल ह्या एक्सिडेंटा बद्दल व ह्या रस्त्या बद्दल व इतलो डेंजर जो रोड आसा त्या बद्दल कितें म्हणटात पळय ते जशी जशी अपडेट आमकां ह्या एक्सिडेंटा बद्दल ह्या रस्त्या बद्दल मेळत रावतली तशी तशी अपडेट आमी तुमचे मेरेन पावयत रावतले पळयत राव तुमी हांव साई प्रसाद कुबडे गोंयकारपण न्यूज चॅनल तू रे ड्रायव्हर टेक नो तू एक बाहेर तुझे नाव सांग मनीष आम्ही पहिला आयज जो एक्सिडेंट जालो नेमको एक्झॅक्ट कितें जाल्लें हांगासर हे सायडीन ड्रायव्हर येतालो मागीर ताचो ब्रेक फेल जालो सो आनी हे सायडीसून 4 व्हिलर आसलो आनी कॉर्नर कोण तरी आसलो मागीर हेणेन मारलो पळय झाडाक ताका वाचोवपाक आसलो मागीर हो पडलो म्हणजे एक्झॅक्टली कितें जालें तो म्हापशे सायडीच्यान शिवोले वयता म्हापसा सायडीसून शिवोली येतालो हेजो ब्रेक फेल जालो ट्रकाचो ट्रकाचो आनी हे सायडीक कोण तरी 4 व्हिलर घेवन वयताली सो हो ताका वाचोवपा खातीर हेणेन हे सायडीक मारली गाडी आनी मागीर हे सायडीक बीन ट्रॅफिक बीन जाल्ले कॉर्नर कोण तरी येतालो तो सुद्दां मागीर पडलो मातसो उठोन गेलो ताका चड लागूंक ना तो सेफली मागीर गेलो सध्या कितें ड्रायव्हराक चड इंजरी बी लागलेली आहा ना चड इंजरी ना मात ताका लागला मातशें हातीकूच लागला जस्ट मात सेफ आहा तो आनी कॉर्नराक तो चड लागूंक ना जस्ट हातीक तेजो झुल्ले बीन तो गेलो मागीर कितें पुलिसांक बीन फोन केला ना आजुनी आमी पुलिसाक फोन मारूंक ना तेन्ना डायरेक्ट पावले सो आमी तेच हितून इंजर्ड आहा कोण हितून इंजर्ड आहा इंजर्ड कोण ना फक्त ड्रायव्हर मातसो हातीक लागला चड इंजर्ड ना ताका ड्रायव्हर सुद्दां गेलो तो उठोन ताका मातसो लागलो एकलोच आसलो ड्रायव्हर एकलोच आसलो ड्रायव्हर एकटो ड्रायव्हर एकटो उलय बरें आतां तो मरताला पळोवपाक येतो मरताला पळोवपाक येयला आता 4 फावटी आमी वाट बंद केला तरी सगळे जाण वयता पळय आमी 4 फावटी
वाट बंद केला बंद केल्ली, कोणी हा. वचू नका तरी पण सगळे येता वयता ह्या सायडीसूनच वयता ऍक्सिडेंट जाऊन फुडल्यान हा ऍक्सिडेंट तरी त्यांच्यानी फॉलो करणार ट्रॅफिक पोलीस पावना अजून हा हांगासर. अजूनही पावूंक ना ओके, कळयला तुम्ही त्यांना? मी तांकां फोन मारूंक ना तुमी पावल्यार फोन मारूंक ना हांवें अजून. सो असं फोन केलो अजून म्हणा न्हू एक ट्रक येयला अमतो पडला ट्रॅफिक ब्लॉक आनी कित्याक रस्तो फूल ब्लॉक जाला मान्ना शिवोली रोड तुमकां म्हाजी लायफ दिसतली हांव तुमकां फोटो धाडटा फूल ब्लॉक म्हणजे सारको आडवो एक 2 व्हिलर पासून सुटाना हां येस येस धाडटा होय पळय ना काय चल